गायन घेऊया. A26 पेज 13. A26 पेज 13. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसून इश्टानो आयज आमी भावार्थान ह्या दुसऱ्या बागयोन तांतुनीच्या त्रेजेनान वांटो घेवंक आयल्यान आमच्यो गरजो हुस्के कुंती दूख आमी घेवन आयल्यान जायत आनी तेच भाशेन आयज आमी देवाचे उतराचेरूय नियाळ करूंक हांगासर आयले. आयचें त्रेजेन दुसरें त्रेजेन आमकां कुटूंब एक एकवटान जियेतलो समुदाय हाचेर नदर घालूंक आपयता. जायते पावटी घोडी कुटुंबांत रावून लेगून आमी एकमुडी जाल्लीं आसात. घोडी म्हज्याच कुटुंबाचो वांगडी ताका हांवें एकसुरो सोडला जायत एकवट ना जायत. ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागुया आनी काल तिका म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. ओरां शिदून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या भाशेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हें इंतेसांव मिसाचें इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता एडवीन आनी मर्टल रॉड्रिगीस तांचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आमी आमची गरजो इंतेसांवां घेवन आयल्यान खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आमच्या कुटुंबा पासत मागतना आमचे गोंयचे पासत मागुया. आमच्या गोंयांत गरमी वाडत आसा आनी पावस दिसोच ना. देवा लागीं मागुया बागयोन तांतुनीचे विणवणेन हे आमचे गोंयचे भुंयेचेर पावस धाडून ती भिजोवं आनी तेच भाशेन एकामेका पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागयोन तांतुनी कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसूंग दार आनी गोरचे काकांताक असल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गोरसांनी ताची मजत आमकां मेळूं.
आमच्या सोम्याच्या बुधा जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचो. मेळ्ळ्यांक पुरून आयलो तेच राती हांव मेळ्ळो आसलो देखून राजाग्नाचे वणटीक देखून आड पडलो. गोरमेक लागून हांवें म्हजें तोंड धापूंक ना. वणटीर म्हजे तकले वयर पाकोळी आसात म्हूण म्हाका खबर नासली. ताचो मेळ म्हज्या दोळ्यांनी पडलो आनी दोळ्यांचेर साय आयली. म्हाका वैजागेर वेचें पडलें, पूण जितलें तें वखद दितालें तितलो हांव चड कुड्डो जातालो आनी शेवटाक हांव सारकोच कुड्डो जालो. 4 वर्सां पयऱ्यां हांव दिश्ट नासतना उरलो. सगल्या म्हज्या भावा भयणींक म्हाका लागून खोंत भोगली. एलिमायस गांवांत वचसर आहिकारान 2 वर्सां पर्यान म्हजो परामोस केलो. तेन्ना आना म्हजी बायल शिवण सूत करूंक लागली. करूंक लायताली तितल्योय वस्तू ती तांगेर पावयताली आनी उपरांत ती तिका फारीक करताली. एकदां मार्साच्या 7 दोनयांक परतून दी, कित्याक चोरलेल्यो वस्तू खावंक पचनात. तिणें म्हणलें, चोरून हाडूंक ना. म्हज्या कामाचें फारीक करचें करून एक देणे कशें तो म्हाका दिला. हांव तिचें सोत मानिनासलो आनी तें दोनयांक परतून दिवंक लायतालो आनी ह्या पासत हांव तिचेर तिडटालो. शेकी तापोवन तिणें म्हणलें, तुजी भिक्षा खंय पावली आतां आनी तुज्या बऱ्या कोरण्यांक कसलो फळ मेळ्ळो. तुजें सगलें आतां सगल्यांक गमलें. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो. ताचें काळीज थीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. सगलीं म्हणुया, ताचें काळीज थीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा, तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बळिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संसद सदैव. जबाब, ताचें काळीज थीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. ताचें काळीज थीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. निर्भागी खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें काळीज घट दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें घोटान जातलें पळोवन तो धादोशी जातलो. जबाब, ताचें काळीज थीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. सदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा. ताचें बरेपण सदांकाल तोखतलें. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब, ताचें काळीज थीर आसा, सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावता. शिव वर्तमानाक तयार जावंक सगळीं आमी उबी रावया.
बरे आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळात आनी गिरायेक लागून पीक दितात तीं सुभागी. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली आनी परबेचे दीस सरले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापाय खडो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यान पाठी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण सोजमून तीं एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळ्ळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत तीं परतून जेरुसल्याक गेलीं आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां समेस्तान ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन तीं अजाप जालीं आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खुंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताले? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां सजमलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपीन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज आमी ह्या दुसऱ्या त्रेजेनांत आसात आनी सांगला ते भाशेन आयचो आमचो विशय कुटुंब एक जिवीत जियेतलो समुदाय. हो समुदाय एकवटान बांदुया. कुटुंब एक समुदाय, कम्युनियन ऑफ पर्सन्स. जाय ते वेगवेगळे आमच्या कुटुंबांत वांगडी आसात आनी सगळीं आमी एकवटान जियेतात. हो विशय कित्याक गरजेचो तो हांवूय चिंतूंक पडलो. कित्याक फामील वो कुटूंब आमचो एकवटान जिवंक जाय वो रावंक जाय वो तो एकवट समुदाय कित्याक हो विशय कित्याक गरजेचो काय म्हूण हांव चिंतूंक पडलो. आनी हो नियाळ करता आसतना म्हाका बरें आदीं जेन्ना एक दीस हांवें एक इंटर खायल्लो आर्टिकल आनी ताचें आर्टिकलाचें नांव आसलें खोदोकुशू. खोदोकुशू म्हणटात तो एक जॅपनीज उतर आनी ताचो अर्थ मरण. आतां ह्या लेखान तेरी भाशेन हो आर्टिकल आसलो तो जॅपनान ताची राजधानी आसा टोकियो कॅपिटल तातूंत कितें घडटा ताची खबर सांगलेली. 2018 वर्सा कोविडा आदींकूय हें आर्टिकल एक स्टॅटिस्टिक्स दिता. 2018 वर्सान टोकियोंतूच आख्खे जपानान न्ही टोकियोंतूच राजधानीन तांचे सुमार 5513 लोकूय लोनली डेथ मेलो. आतां लोनली डेथ म्हणटा ती कितें? लोनली डेथ म्हणटा ती जेन्ना मनीस मरता आनी तो मेलो म्हूण कोणाक खबर आसना. 3 म्हयने 2 म्हयने तो थंयसरूच रुमांत आपल्या कुडांत कुसता आनी उपरांतूच ताची खबर दुसऱ्यांक मेळटा. ताका म्हणटात खोदोकुशी ओ लोनली डेथ. म्हणल्यार मनीस मरोन थंयसर तसोच उरता तसोच कुसता ताची आनी कोणाक खबर आसना. आनी हें न्हूच फकत जपानान जाता पूण अमेरिकान युरोपान आनी आतां भारतान देखून जावंक लागला. जंयसर मनीस मरोन
कोणाक खबर आसना तो एकसूरपणान मरता. आतां ही भिरांकूळ कित्याक कित्याक खानसाय क्लिनिंग सर्वीस म्हूण एक एजन्सी आसा जपानांतूच आनी ताचे व्हिडिओ जाय ते युट्यूबाचेर येता. आनी हो एक एपिसोडान हो जो मनीस जो क्लीन कोता, क्लीन म्हणल्यार जे मनीस थंयसरूच कुसतात तांची वस्तू काडून त्या मनशांक काडून जें कितें तांचे फ्लुइड्स बी जाल्यार ती डिकम्पोजींग फ्लुइड कितें आसा जाल्यार तें काडूंक सफाई करता. आनी तो एका एपिसोडान सांगतालो अशें भिरांकूळ हॉरिबल म्हणटा कितें पयले सुवातेर टू वर्क इन द डिकम्पोजींग स्टेज म्हळ्यार वास येता त्या मनशाच्या कुसलोले वास येता तातूंत वावर करूंक भोव आगोड भिरांकूळ. दुसरी वस्त भिरांकूळ म्हणटात ती त्या मनशाच्यो वस्तू एकठांय करून साफ करप. कित्याक सगळें हांगा थंयसर पडटा 3 म्हयने देखून हो मनीस मरता कोण आसना थंयसर. पूण चड भिरांकूळ म्हणटात तें म्हणल्यार जितलेय तांणी क्लिनींग सर्वीस दिल्या जे कोण मेल्ले ते वळखतात ते तांची सगळ्यांची फामील आसली. आनी तो म्हणटा ओके सजवूंक जाता जेन्ना कोणाची कांय फामील आसना तो मनीस एकसुरो म्हण. पूण जितलेय तांणी मेल्ल्या मनशाची एक खदोकशी लोनली डेथ मेल्यात ते एकसूरपणान डेथ मेल्यात ते थोड्यांची ताणें 3 म्हयन्यांनी मेल्ली तांची कुडी काडल्या सगळ्यांची फामील आसली. आनी तो म्हणटा म्हाकाच हें नियाळ करून भिरांत दिसता एक फामील आसलेलो मनीस एकसूरपणान मरता. कित्याक काय जावं जाणटो आसा तांची भुरगीं आसात जावं भुरगीं तरणाटीं मेल्यात 20 वर्सांची 30 वर्सांची तांची भाव भयणां आवय बापूय आसात पूण कित्याक एकसूरपणान मरतात हो प्रश्न तो घालता. आनी होच प्रश्न दर एकल्याक आमकांय बी एक भिरांकूळ प्रश्न. जेन्ना आमी दर एकली एके फामिलीन जल्मता फामील म्हणटाना वांगडी आसात ओय एक एक पावटी फामील कांय कारणांक लागून नाच जाता एकसूरपणान पडटात. पूण सोयरी गोदीचे बांदपास तरी आसात तेन्ना मनशान एकसूरपणान मरप सारकें काय. जेन्ना मनीस एक समुदायान जल्मता तेन्ना मनशाच्या सरभोंवती जियेता तेन्ना एकसूरपणान मरप सारकें काय. तेन्ना आयचो विशय आमकां नियाळ करूंक गरजेचो. कित्याक कुटुंब वांगड्याचो एक समुदाय आनी तो एकवटान जिवंक गरज. फामील मोगाच्या बांदपासाचेर बांदलेली आसा आनी हाकाच लागून वेगवेगळे कुटुंबाचे सदस्य वांगडी एकवटान जियेतात जावं ती घरकान आवय बापूय भुरगीं आनी सोयरी दायरी लेगून. हांगासर रोगताचो बांदपास आसा जाल्यार सोयरी गोदीचोय बांदपास आसा आनी ताका लागून फामील एक समुदाय म्हणटा तो दोग तेगा मनशांचो एक जमो आनी हो मोगाचो समुदाय. आनी फामिली कुटुंबाक 4 केरीत कार्य आसा. पयले सुवातेर एकवटान जिवंक सांगाता एकवटान जिवंक. दुसरे सुवातेर एकामेकाची सेवा करूंक. न्हय समुदाय फामील रावली पूण एकामेका थंय एकवटान जियेना सेवा करिना ताका अर्थ ना. पयले सुवातेर एकवटान जिवप दुसरे सुवातेर कुटुंबांतूच एकामेकाची सेवा करप. तेन्ना होच एकवट आनी सेवा आतां भायर वेता समाजाच्या बऱ्या पासत तो वावरता. कुटुंब म्हणटा तेन्ना हांव म्हजें घर आनी जालें म्हाका आनी समाज लागूना ना तो समाजाच्या बऱ्या पासत वावरता आनी पवित्र सभेच्या कार्यांत तो वांटो घेता. तर कुटुंब जो समुदाय तो समाजाचे एकवटान जियेता पवित्र सभेचे एकवटान जियेता आनी एक कुटुंब कसो एकवटान जियेता. आनी तसले कुटुंब आमच्या दोळ्या मुखार आयज आसा. हें देवाचें उतर 2 कुटुंब एक देख कशी दवरता जे भाशेन आमी कालच्या दिसा नियाळ्ळा. पयल्या वाचपान तोबिदाचो कुटुंब. आतां तोबीत आयच्या दिसा ह्या वाचपान पयल्या वाचपान आमकां दिसून येता तोबीत विसव घेतालो आनी विसव घेता आसतना ताका आपलें तोंड बंद करूंक खबर ना जाली. वयर सुकणें आसलें सुकण्याचो मेड म्हणल्यार ड्रॉपिंग ताच्या दोळ्यान पडलें आनी तो कुड्डो जालो. 4 वर्सां एक कुड्ड्यापणाक लागून तो कोश्टलो
आनी आमी जाणात कुड्डो जाल्यार मनशाक आवड जाता नॉर्मल लायफ जिवंक आनी तोवूय कुड्डो जालो. पूण बरी वस्त म्हणटा ती आयचें पयलें वाचपाक आमकां मेळटा तें तोबिताचो नॅफ्यू बाचो आहिकार तो बाचो ताचो पूत देखून न्ही तो बाचो तो सोयरो तो पूण तोबिताची 2 वर्सां ताचो सांबाळ करता ताका आदार दिता. काय बरी देख. सोयरी गोतीच्या बांदपासान बांदलोलो हो कुटूंब हो बाचो ताचो आहिकार आपल्या अंकल तोबिताचो सांबाळ करता 2 वर्सां. आयज एक पावटी भुरगींच सांबाळ करूंक पावना पूण तोबिताचो नॅव्यू थंयसर ताका 2 वर्सां सांबाळ करता ताची काळजी घेता सेवा दिता गरजेचें. आनी दुसरे सुवातेर ताची बायल आतां तोबीत बरो ना कुड्डो कोण घराचें सांबाळ करतलो कोण घर चलयतलो ताची बायल आन्ना काम करता. शिवण सुद्दां जाणा आसली कितेंय तरी करून विकता आनी कितेंय तरी आपलो घर संवसार ती चलयता. सोडिना आरे आतां हो आनी कितें जालो चल हांव वेतां तुका सोडून ना आपलो घर संवसार हो कुटूंब चलयता घोवाकूय सेवा दिता आनी आपले सेवेंतल्यान आपलें घर संवसारूय चलयता. काय बरी एक कुटूंब जो एकवटान आपलोय सेवा आपले मोदें सेवा चाकरी करता सेवा दिता दुसऱ्यांक आनी तेच भाशेन समाजाकूय दिता. आनी दुसरो कुटूंब आमच्या दोळ्या मुखार आसा तो देखीवन म्हणटा तो नाजारेतचो पवित्र कुटूंब. हांगासर आमकां आमी पळयता हो पवित्र कुटूंब जेजू मारी आनी जुजे एकवटान जियेतालीं आनी आंपर मारयान जुजे आपल्या कुटुंबाक आपल्या पुताक सगलें जावं ते धर्माचे कायदे आसा कितें करचें आसा ती करतालीं. आयज ती धर्माचे कायदे पाळून जबाबदारी पाळून आपल्या पुताक ती जेरुजालेम घेवन वेतात पोरबेक. 12 वर्सांचो पूत तांचो व्हडलो जाला आतां ताका पोरबेक घेवंक जाय व्हरूंक जाय जबाबदारी सोजमता म्हणल्यार आपल्या पुताक ती पवित्र सभेन म्हणल्यार धर्मांतूय मिसळ करतात आनी तेच भाशेन समाजांतूय बी सोयऱ्या दायऱ्या सांगातात ती वेतात. एक म्हणो आमीच बाबा आमी आनी दुसऱ्या सांगाता मेतेर जावपा आमी वेतात तसलें ना. हो तांच्या घरांत आसलो एकूट दुसऱ्या सांगाता आनी एकूट खंयसर दिसती पडटा जेन्ना जेजू सांडटा तेन्ना जेजू थंयसरूच चुल्लो देव मंदिरांत या देवाचें भासाभास करून थंयसरूच चुल्लो आनी आंकवार मारये आनी जुजे बाड्या थिंग गेली चिंतून तो सोयऱ्या दायऱ्या बारगूं येता. आंकवार मारये ही वाट हांगा तावन म्हापशां इतल्यान न्ही ती 3 दिसांची वाट ती. आमी चिंतूंक जाय कितले तांकां त्रास पडले पयले सुवातेर येवंक आतां ती वेतात आनी अकस्मात मोदेकात तांकां कोट्टा जेजू ना पूण ती सोजमतात सोयऱ्या दायऱ्या सांग उपरांत सोयऱ्या दायऱ्या लागीं विचारून कोट्टा अरे तो कोऱ्यांनीच ना परती बाळ्या वेतात 3 दीस परती वेतात. कितले त्रास तांकां पडले तांच्यान म्हणोंक जातालें आंकवार मारीन म्हणोंक जातालें अरे नाका वचूंक अरे तो जेजू देवाचो पूत सगलें ताणें रचला म्हणल्यार संवसारू तो जाणा रस्तो खंयचो तो कित्याक वेचें ना आवयचें काडी सोडिना पुताक ना म्हजो पूत एकसुरो आसत चिंतून वेता दोरिना ना आसा तो कितें करतलो थंयसर कितें करता तें ना आंकवार मारया वेता आनी तेच भाशेन जुजे ताच्यान म्हणोंक येतालें हांव पोसको बापूय म्हाका कित्याक पडलां इतलें आनी इतले त्रास कित्याक काडची गरज पोत्ते जेरुजालेम वचून हांव रावतां हांगासर मारया तूंच वच सोयऱ्या दायऱ्या सांग आतां आनी यो ना पोसको बापूय जाल्यारूय बी तो म्हजो पूत वेता जुजे जेजूक सोदूंक 3 दीस चलून परती वेतात आनी थंयसर मेळटा थंयसर मेळोन जेजूक मार घालिना कितें केलें तुवें हिंगा रावलो आमकां साडिनासतना मारिना पूण बोलतें जाल्यार ताका विचारता कित्याक तुका हें बरें दिसलें आमकां सांगून आसतना रावंक आनी थंयसर जेजू तांकां म्हणटा आनी परती ताका घेवन वेतात आनी जेजू ल्हानविकायेन आपल्या आवय बापाय सांगता वाडटा आनी उपरांत होच तांचो पूत समाजान जो पिरायेन आंगलुटीन वाडलो तो समाजाच्या बरेपणा पासून वावरतलो. जी कोण भायर आयलोलीं आसात दुर्बळ आसात तांकां देवाची सुटका पुरगोडटा नवलां विस्मितांनी देवाचो मोग तांकां दाखयता आनी होच तो जेजू क्रिस्त जो आमकां समाजाक सोडिना बरें करप खुर्सार लेगून थंयसर आसता. आनी पळयात जे आंकवार मारीन आयज ताका सोडूंक ना ती खुर्सा मोडी देखून थंयसर आसा.
कुर्सार ताका मारलो, आरे ताका मोरचो गरज आसा, हांव आनी वेचिना, आंकवार मारया तुयसूर रावता. आपल्या पुताक एकसुरी केन्ना सोडिना, कित्याक ती जाणा आसली कुटूंब म्हणटा तो एकवटान जियेतलो समुदाय. हांव म्हज्या पुताक ताचे गंभीर ताचे कोश्टांच्या वेळार हांव सोडची ना. आनी ह्याच कुर्सा लागीं आनी बागेवन आंतोनी लागीं मागची गरज, कित्याक आयज आमच्या कुटुंबान एकसूरपणाचो आनी फुटीचो सोयतान उप्रासलेलो आसा. हें म्हणटा आसतना बागेवन आंतोनीची एक खबर म्हाका सांगूंकशी दिसता. बागेवन आंतोन खंय ल्हान आसलो तेन्ना तो सांतीस साक्रामेंता बोली मागणें जायतें करतालो खंय. आनी असोच तो मागणें करता आसतना एक दीस सांतीस साक्रामेंता मुखार कुडान थंयसर जनेलां आसलीं आनी जायतो उजवाड येतालो. अकस्मात खंय बागेवन आंतोन ल्हान तेन्ना अकस्मात खंय काळोख जालो. जो उजवाड सुर्याचो उजवाड जनेलांतल्यान भितर येतालो तो बंद जालो. इतलो काळोख जालो कोणूच दिसोना जालें. सांतीस साक्रामेंत मुखार आसा तो देखून दिसती पडना. आनी त्या वेळार ह्या काळोखान ताचे मुखार खंय सोयतान उप्रासलो. सोयतान आयलो, ताका सोयतान दिसती पडलो भिरांकूळ. आनी त्या वेळार खंय बागेवन आंतोनी काळजीदारपणान आनी बावार्थान उठलो आनी त्या सोयतानाचेर खंय कुर्साची कुरू काडली. आनी सोयतान नाच जालो भिवन, हो येदो पोर, इतलो ताका बावार्थ आनी काळजीदारपण आसा. बागेवन आंतोनीन कुरीस काडलो ह्या सोयतानाक दांडावन. आयज तोच कुरीस आमी आमच्या कुटुंबाचेर काडूंक जाय, कित्याक कुरीस एकवटाची गुण. कुर्सार रावन जेजून मनशाक आनी देवाक एक केले आनी आमकां दर एकल्याक जी आमी जियेतात सांगाता भाव भयण कशी आमकां एक केलें. आनी ह्याच कुर्सा लागीं बागेवन आंतोनी लागीं आमी मागची गरज आमच्याय कुटुंबाक एक करून आयज नियाळ करची गरज. म्हजो कुटुंब एकवटाचो कुटुंब काय? आयज एकवट तो म्हज्या कुटुंबांत आसा काय? ओय, जायते परिस्थितीक लागून आयज कुटुंबाचे वांगडी एकसुरे जाले. पूण पर्पजली हांवें घोडी एकसुरे केल्यात जायत म्हज्याच कुटुंबाक. आयज गोरकार एकमुडो येता येता खाता जेयता जालें. गोरकांनी लागीं भुरग्यां लागीं उलयना म्हजें कितें आसा तें खायलें जालें. ओ भुरगीं आयज एकमुडी पडलेलीं आसात. आवय बापूय तांकां जाप करिना, आपणाचेच जिवितांत आसात. भुरगीं बाळे आपणाचेंच करतात, वेळ सोदतात आवय बापाय लागीं मेळना. वो आवय बापूय आयज एकमुडी जाल्लीं आसात, एकसूरपणान जियेतात जाय. अशेंच आमी ब्रादर आसतना जेन्ना आजिलान विजिटाक वेता आसतना एक दीस थंयसरली एक ओस्तोरी आवय म्हणोंक लागली, फादर तांकां खबर ना, ती बाळ्या फादर म्हणटाली, फादर म्हज्या पुताक पळयला. हांवें तिच्या पुताक पळोवंकूच ना, पूण हांवें म्हणलें वय हांवें पळयला तो बरो आसा. कितली खुशाल जाली. आयज असलीच आवयो बापूय रावतात आपल्या भुरग्यांक, तांची खबरूच मात घेवंक एक सुरी दवरल्या. आयज कित्याक हें जाता काय? आयज घरांत जियेतानाच आमी एकसुरी आसात. जावं म्हजो गोरकार म्हजे लागीं सारको उलयना, वो गोरकान म्हजे लागीं सारकी उलयना, वो बापाय लागीं भुरगीं उलयनात, वो भुरग्यां लागीं आवय बापूय उलयना. एकमुडी जियेतात. आमी दाखयतात फोटवाचेर बी सगलीं सांगाता रावतात, थंय फोटवाचेर एकवट, पूण भितरल्यान एकमुडो. कित्याक बापायन म्हजें जिवीत काबार केलां, आवयन म्हजें जिवीत काबार केलां, भुरग्यांनी आवय बापायचें जिवीत काबार केलां. एकमुडी जियेतात जाल्यार हो समुदाय एक खंयचो उरतलो? ह्या कुटुंबाक अर्थ तरी आसतलो जेन्ना फामिलींतली वांगडी एकवटान जियेना तेन्ना. जरी तर फामिलींत एकवटान जियेना जाल्यार पवित्र सभेंतूय एकवटान जिवची ना. आनी ताकाच लागून आयज कितले कुटुंब पवित्र सभेचेरूच उप्रासले आसात आड. पवित्र सभेचेर आड कित्याक? घरांत एकवट ना. त्या पासून घरांत एकवट ना, घरांत तो फामिली मदें एकवट ना म्हणटच हांवूय बी आतां पवित्र सभे लागीं एकवट करिना. पवित्र सभेचेर आड उलयता, पवित्र सभेच्या मुणयाऱ्याचेर आड उलयता. पवित्र सभेन म्हाका कसलोच वांटो ना. म्हाका पवित्र सभा म्हणटा ती नाकाच. हांव तिच्या कार्यान वांटो घेवचोच ना. हांव एकलोच तो पुरो ना. वी आर सोशल बींग. आमकां दुसरीं जाय. आमी एकमुडी, आमकां एकमुडें मरण म्हणटा तें नाका. मरता तेन्ना देखून कोण तरी जाय उपरांत व्हरून फोंडान आमकां निकिपेंक. पूण मनीस जो जियेता आपूण एकमुडो घरांत एकमुडो फुटी घालून
एके भाशेन एकवटान जियेना जाल्यार पवित्र सुबे लागीं एकवटान जियोचो ना आनी पवित्र सुबे एकवटान जियेना म्हणटो समाजाय लागीं एकवटान जियोचो ना कित्याक आयज आमी पळयता कितले कुटुंब जे समाजाची उदरगती पासोक म्हणटात आपूण वावुरतात म्हणून आयज काल दोंगर विकते घेतल्यात गोंय काबार कोत्तात कुटुंब आसात जाय तें घेतलां पूण आनीक जाय दिसता आस येता हे कुटुंब म्हणटात आमी गोंयचे उदरगती समाजाची उदरगती पासून वावरतात पूण ना हें दिसती पळोवन आयज आमी कुटुंबाच्या एकवटाचेर नियाळ केला होच तो एकवटान जियेल्लो देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या बापा आनी पवित्र आत्म्या बारा एकवटान जियेतलो ह्या आल्ताराचेर येतलो दर एकली आमी ह्याच जेजू लागीं कृपा मागुया आमचें कुटुंब एकवटाचे समुदाय करूं आनी होच एकवट जावं तो पवित्र सभे सांगता आनीक समाजा सांगता दाखोवन सेवा चाकरी दिवंक आमकां कृपा मागुया सगल्यो उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कुटुंबांत आनी समाजांत एकचार बांदून हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचें बोल मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा आमच्या कुटुंबांत तशेंच शेजाऱ्या सवे सदांच आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक आनी हे तरेन आमचे समुदाय गोट करूंक आमकां बापाचें बोल मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा ह्या त्रेझेनाचे इतेसांव बेटयला एडविन आनी मर्टल रॉड्रिगीस बागेवंत आंतोनीचे मजूतीन देवान तांकां सुबा आशिर्वादान बरोवंक आनी कुडी आत्म्याचे भलायकेन तांकां फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बाबा दोळ बापा कालतिकांचे फुडें मागणी दवरल्या ती दोयन आयकून घे म्हणून मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C14 पेज 34 C14 पेज 34 Daily amchi bedong gata amchi kaza dadur galta amchi mona tu korpina svikar kormur pratun bakta go out no altrar hata सगल्यो उबी रावया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवपाक मानता दोसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सोर्गीच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागेवन आंदोलीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयल्या हे बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचें काळीज काडूंक तुजेरूच दवरूंक आमकां कृपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पू तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सर्व थायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफोड करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे चळवळीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी क्रोबोत जी कोण मोदेन सुबी आसात तुमच्यान बसूं येता फाटल्यान आसात तांकां दिसती पडना आपलीच कुशीन कोस्ट मरोण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस घ्या आनी हातली पिया ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रोगत पातकांची भोगसणी मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गोड पोर गोठूंया सोम्या जेजू तुजे पोरोन आमी समोर उमता सोम्या जेजू तुजे पुनर्जीवन पोर परगटा सोम्या जेजू तुज्या येण्या आमी All those who are kneeling, kindly stand. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणशी खास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगो चोत्री आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाकीन बापा फिलिप नेरे आमचे गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जन्मपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे परजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोरतात कोण पिडींत आसात नोकरी सोदतात हीच भाशेन आमच्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगा ती भाग्योन दवरता भाग्योन तांतून आनी सोर काणी तुका मानुल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटून तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पदवीदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मना दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दी दवर म्हणया आमचे बापा सुरवीच्या तुजें नांव पवित्र आसूं तुजें राज्य कायो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची इचलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां थाळी करून दिनाका सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसल्या आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन अत्रेकता तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आगांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोतली आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या भारताची दिश्ट घाल आमची कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जेदा राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्या शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबाकी सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली We remain standing till we receive the Holy Communion. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. आमी क्रिस्ताची कुडश्यो मेरेन सगळीं उबी रावतली उपरांतूच आमी बसून दिमे रावन मागण्यान वेळ सारूं येता दुसरी कोण बसतात म्हणून तुमी बसची न्हय सगल्यांनी आमी उबे रावचें ख्रिस्त प्रसादाच्या वेळार आमी गायन घेवया D2 पेज 47 D2 पेज 47 Jesus oveja mi je, kami solni je, atmja morvija mi je, ami solni je, papa mukara mi je, ami solni je. Jesus oveja mi je, kami solni je, atmja morvija mi je, ami solni je, papa mukara mi je, ami solni je. Jesu am sobornoba, ami sogliye, not soba pui am soba, ami sogliye, not so atmo am sobra, ami sogliye. Jesu am sobornoba, ami sogliye, not soba pui am soba,
प्रार्थया मोगाळ आनी विस्वासी बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोळान बागेवन रांदुनीची देख घेवन तुज्या मोगान सदांच ती रावंक आमकां फावो कर आनी आमचे कुटुंब एकवटाचे समुदाय बांदूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. मातशें बसुया. कोणाक तर मिसा दिवंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सुविनियर रूम उक्तो आसतलो. तुमकां धार्मीक वस्तू जाय जाल्यार थंय मेळटात. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडान जातलें. 4 व्हिलर्स आमचो पार्किंग लॉट आसा थंय दवरच्यो. आमचे कोफरात भाव तुमकां सांगतात तें तुमी आयकुचें. फक्त सांजे 4:30 वाजताच्या मिसा येतात तांच्यांनी 4 व्हिलर्स आनी 2 व्हिलर्स कंपाउंडान आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडान हांगासर दवरूंक जाता. जाणट्या वो पिडेवंतांक कोणूय घेवन येता जाल्यार ताणें आपलें मोटर सिमेटरी वाटेन आसल्या थंयसर कॉरिडोर आसा थंय थांबोवचें आनी थंय जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक देंवोवचें, कित्याक थंय पावंडे नात पूण एक रॅम्प आसा जें आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक चोरूंक सोंपें जाता. आमचे उस्तुऱ्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात. ती आपणें रांदलेलो नस्तो आनी खावपाच्यो वस्तू घेवन आसतल्यो आमच्या बँड स्टँडान तांकां वस्तू घेवन आदार दिवचो. तुमचीं घुमसारां आयकूंक 1 वा 2 मुणयारी आसतले. मिसां चलतना आनी मिसां भायर लेगून ते घुमसदोरींत हाजीर आसतले. घुमसदोर आमी मातशे दुसरे कॉरिडोरान दवरल्या हाची मातशी चोत्राय दवरची. थंयसर एक रूम आसा, थंय बी एक मुणयारी आसतलो. सालिगांवचे सेमिनारीच्या रेतुरान सेमिनारी पासत डोनेशन कुपन धाडल्या. आमची वॉलंटियर्स इगोर्जे भायर बसून आसा. तुमचे कोडे मागता तुमी तुमची फुलना पाकडी तुमचे कोडे जाता ते भाशेन आमचे सालिगांवचे सेमिनारीक उदारपणान दिवची. आमचे इगोर्जेन कुमन्याची मांडावळ आसा आनी आमची फिरगोसकारां ती जाणात, पूण एके फावटी आमचीच फिरगोसकारां ती मांडावळ इबाडून उडयतात आनी दुसरी मागीर तिवूय वेतात तांचे फाटल्यान. ही कुमन्याची मांडावळ तुमी बरे भाशेन सांबाळची आनी थंयसर लूट आनी कितें कितें करचें न्हय म्हूण तुमचे लागीं मागता. सगल्यो बी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पृथ्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणे देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल म्हूण घालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमृता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोंदीबोरीत काडीस तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगीन आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोद्रे म्हज्यो उस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडय. तुजे विंगड आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग.
उत्सुऱ्यांच्या बागेवन तांतून तुका अवलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणून हांवें पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवीदार मजती हे काल्तिकायचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय तोंडाय आनी शांतकाय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या दुर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनीच सांबाळ तुजे विनोदी जीव सारकेले बरे गूण इथे जावंक न्ही आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243